Nice. So Which is now, a very nice no, answer. very nice. The answer is like this: that he that day replied to the motion of thanks on the governor's address as the leader of the house. There he said that Ram Sena ban कित्याक करची. आता तो कॅथलिक म्हणटा राम सेना कित्याक बॅन करची म्हणून बॅन करची न्ही अशें जालें. No, no, but ना he सगळे thinks it's government, न्ही? सगळे सेक्युलर लोक इन्क्लुडिंग तांचो आमदार मायकल लोबो तो म्हणटा की आज टुरिझमाक मॅक्झिमम खतरो आसा is because of that news Tell on me the one thing. Tell me one front thing. page of Times of India saying that Mutalik, in spite of everything, has re-challenged the Goa legislative. I हांव agree एक with that. हांव एक कुठले अजून- जेन्ना कुठले राम अजून सेनाचे prejudice प्रश्न आसा येता आपल्याकडे? तेन्ना तो एज अ मिनिस्टर ही स्पीकिंग ताचे ओपिनियन ताका मांडपाक मेळना कायद्यान खऱ्यांनीच तांकां बंधन हाडपाक मेळटा हाजेर तो उलयल्लो आसा अँड ही ना, ना, कॅनॉट ना, कमेंट ऑन ताणे- दॅट सेइंग दॅट ताणे तशें- ही ताणे कॅनॉट तशें ब्लॉक म्हणला. इट बाय रूल ना, ऑर ना, ना, सुभाष ताणे अशें म्हणलां की कोणूय येवं कित्याक बॅन करूंक जाय आमी मागीर तांकां पळयतात म्हणून एक इंग्लिशीन सेयिंग आहा प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर. नो मागीर हांगा प्रिव्हेन्शन जर करूं येता रवी नायक जर ताका बॅन करूंक शकता मनोहर पर्रीकार कित्याक Anyway, it was not a ban, it was a prohibition. Yeah, so Basically, prohibit- it was a ban. ताजी फाटल्यानी एक उत्तर आसा Secondly, कारण की तो- आमी येता तेन्ना पळयलें इफ दे कमिट्स ऑल द सिन्स अरे, बॅन करपाचे police येवपाचे बंद यू जाता. कॅनॉट एंटिसिपेट इन द बिगिनिंग No, इटसेल्फ anyway, दॅट let फॉर us वॉट not- पर्पज दे आर let us कमिंग not get into the issue. The main thing is that जशें तुवें सांगलें की मनोहर पर्रीकार जर आशिल्लो जाल्यार त्या डेप्युटी कलेक्टराक त्या क्रॉसाच्या हातूंत भितर सस्पेंड करत आशिल्लो. हय. हांगा समजा मनोहर पर्रीकार आशिल्लो जाल्यार सांगता आशिल्लो तुका की ना चल आमी ताका भितर येवपाक दिवचे ना म्हणून. Or you would have answered the same thing. These fancy issues are did. That is important. ते अजून सोपूंक ना कित्याक हांव हो इश्यू काडपाचो आहा. म्हाका दिसता गोंयचे सगळी जनता चड करून परिवर्तनाक जे एक 27% मायनॉरिटीजान अनमास वोटिंग केल्लें आसा हें परिवर्तन घडोवपाक ते पळयतात अँड दे आर वॉचिंग इट व्हेरी किनली दॅट वेदर देर कॅन बी अ यू टर्न ऑन दीस. People hope that it was just an idea. Okay, then that is fine. I'm not getting into the issue. I'm basically we are discussing the performance of ministers and MLA. तुम्ही दोघी जण नवे MLA. What is your experience? की म्हणजे हे करतना की तुमकां समजा तुम्ही मिनिस्टर जालना पूण MLAच म्हणून तुमकां भंय दिसलो ना की पयल्याच खेपे विचारतना कितें जातलें आनी कितें इट हॅपन्स टू एवरीबडी नो. No, it so happened to me also, but in the beginning, आमकां तें प्रोसिजरय खबर नाशिल्लें खंयचो बटन प्रेस करप आनी आनी वन डे फायनली आय जस्ट मगे तो मायक ऑन जावपा म्हणून हांवें चिड्डिलो आनी स्पिकरान अकस्मात म्हाका काडलो की सुभाष फळदेसाय म्हणून आनी आय वॉज प्रिपेर्ड अँड नोबडी रियलायज दॅट इन अ व्हेरी स्पिडी वे आय कुड कंट्रोल माय गियर अप माय गाडी. हांव तातूंत सांगलें पूण एक्चुअली म्हाका दिशिल्लें की हांव तो ऑन करपाक म्हणून करतालो. थोडे गोश्टी आमी घुसपल्ले पूण रायट नाव इन दीस सर्कमस्टन्सीस ऑल्सो इफ वी कॅन कॅरी ऑन जाल्यार आमकां म्हाकाय कॉन्फिडन्स आसा trained properly in this whole procedures otherwise. सगळी गजाली. आय डोंट फायंड एनी डिफिकल्टी. द ओनली थिंग इज आमचे एक रिडींग आनी हें ते सगळो अभ्यास करून वाचचो पडटा. खंयच्याय विशयाचेर उलयत जाल्यार ताका वाचन खूब आमी खूब पयसुल्ल्यान आयले कारणान खुबशे हें जाता तितको लोकांक दिवपाचो टायम आसा. लोक अंडरस्टँड जायना. आमचे आवर फर्स्ट जॉब इज टू परफॉर्म इन अ लेजिस्लेशन बिकॉज वी आर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली अँड पीपल फील दॅट आमी तांकां दीस रात मेळपाक जाय. दीस इज एक थोडे तातूंत भितर हें आसा कळ्ळें न्ही. एक गजाल तूं हेतून म्हणलें की गव्हर्मेंट इज वन मॅन आर्मी वन मॅन शो कळ्ळें न्ही. आतां लोकूय उलोवपाक लागल्यात मातशे 2-3 दीस जातकर दॅट ऑपोजिशन इज ऑल्सो वन मॅन शो. हो वन मॅन शो तुका जो करचो पडटा ताचे खातीर तुका इल्ली चड स्टडी करची पडटा. ना स्टडी करूं पूण हांव घोस्त काडटा. म्हाका म्हजे सायडींतल्यान आय एम व्हेरी हॅपी दॅट द ओपोजिशन नंबर्स आर डिप्लिटेड. सो आमकांय मातसो चान्स चड उलोवंक मेळटा. नाजाल्यार इंडिपेंडंट म्हणटा तो शेणिल्लें करूं थंय. आतां हे सगळे सिच्युएशनान आय कॅन प्ले अ बेटर रोल वीच आय एम व्हेरी हॅपी अबाउट. So I am very unambiguous about the fact that I am in the opposition and I am trying to make the most of it. But I am trying to floor the government wherever possible. And this is a question of legislative debate. It has got nothing to do with personal enmity or anything. It is on issues and it is a question of trying to floor them, on trying to find them doing something And you wrong. find that spirit, that sporting spirit, ki Baba, you are in opposition and he is ruling, so that's why he is asking. Otherwise, there is nothing. At the moment, that spirit is there between Parrikar and me. I don't think he would take it badly. But there are others who are not taking it well. ते मातशें कितें काय म्हणून विजय इतलें करतात पयल्या दिसा शो मारूंक लागलो अशें म्हाका एक एटिट्यूड
तांचे भितर दिसता. पुणून बाबा आय फील दॅट ही इज ग्रिलिंग टू मच बिकॉज ताका लोकांक कात्रीक ताकाय खबर आसा परफेक्टली की ते आन्सर येवपाक शकना पूण ते इन टीव्हीचेर बी येतकच ते That is his job, no? दॅट इज इज जॉब बट यू कॅनॉट एक्सपेक्ट सामकी डिटेल इन डेप्थ कोणाला ते मिटिंगेक कितें जालें कॉन्टेंट्स ऑफ द मिटिंग ऑल्सो यू शुड नॉट आस्क अँड द मिनिस्टर शुड नॉट नो इट ऑल्सो. मग किती म्हणतात आणि ऑपोजिशन जाऊन बसून तुमच्या मिनिस्टराक येवपाचें न्ही. ना. बिकॉज दे हॅव नॉट डन देअर होमवर्क प्रॉपरली. नो इट इज नॉट हांव सांबाळून घेवचें म्हणना पूण तांची अपेक्षा अशी आसपाक जायना की ते मिनिस्टर शुड नो सर्टन थिंग्स विच इज बियॉन्ड म्हणजे हांव स्टॅटिस्टिकल डेटा ताच्या तोंडाचेर आसपाक जाय अशें कांय ना. तेन्ना तो विचारता पळय न्ही ताका तें घुसपावपाकच विचारता आनी तातूंत भितर मातशें ताका श्रेष्ठत्व मेळटा न्ही. So it will help your ministers because तुम्ही मिनिस्टर चड स्टडी करपाक लागतले आतां. इट इज गुड नो. मिनिस्टरांची स्टडी केली जाल्यार पसून स्टॅटिस्टिकल डेटा तोंडाचेर बसपाक शकना पूण त्या मिनिस्टरान आन्सर करपाक जाय. दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ युअर क्वेश्चन. इफ यू वॉन्ट डिटेल्स आय विल गिव्ह यू आय विल फर्निश यू इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. सोपत येता त्या हातूंतल्यान हांव विचारता की वॉट इज युअर वर्क एज यू आर नॉट अ मिनिस्टर बट यू आर रुलिंग पार्टी एमएलए. हय. तुमचें काम कितें? तुमची असेंब्लीतले प्रश्न म्हणजे तुमची कॉन्स्टिट्युन्सीतले प्रश्न सोडून बाकीचे वेळार हे जेन्ना प्रश्न विचारतात तेन्ना फक्त उठून तागेले क्वेश्चन डायवर्ट करपाचो आनी दुसरे कडेन व्हरपाचो आनी मिनिस्टरा सारवार करपाचो. दॅट इज युअर रोल. तसे रोल असं काय ना हांव एट टायम्स आय एक्ट म्हणजे म्हजे ज्यो त्रुटी आसतात सरकाराच्या कडच्यान म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर अपेक्षा आसा ताजेर हांव उलयतलोच पूण ओवरऑल गव्हर्मेंटाचे जर डिसिजन रॉंग वता जर जायत हांव गव्हर्मेंटाच्या लक्षांत हाडून एक्यूज करनासतना एलिगेशन्स करनासतना सरकाराच्या नजरेक हाडून दिवपाचे सर्टेन अमेंडमेंट्स ज्या ज्या जाग्यार जाय हांवें ताचे खुबशे फावटी हांव प्रताप सिंग राणेच्या भाशणाचेर उलयल्लो आसा तांणी बरी गोश्टी केल्या त्यो मॉविन गुदिनाच्यो बरी गोश्टी सांगल्या त्यो विजयाच्या अगेन अँड अगेन हांवें सांगिल्लें आसा की थोड्याश्यो गोष्टी ज्यो आसात ताजेर आमी डिबेट करतात. आमचे कडेन कितें जाता जर जायत ऍड करतात. इट इज नॉट दॅट आनी समटायम्स आमचो एक अजेंडा वीच नोबडी हॅज टोल्ड अस कोणी जर मिनिस्टर जर कितें आसा आनी आमकां खऱ्यांनी दिसता की मिनिस्टराचेर अटॅक उगीच गरजेशिवाय जाता तेन्ना आमी ताका साल्वार करपाक दुसरे खंय डायवर्शन करतात. ओन्ली वेन मिनिस्टराक तो सांगपाक कांय वेळार ताजे लक्षांत येना थोडे मुद्दे त्या वेळार आमी ताका करपाचो प्रयत्न करतात इतकेच. विजय अशे तरेची एक हें जालां की यू ट्राय 2-3 टायम्स आनी तरी यू डीड नॉट विन. यू आनी जेन्ना जिखलो तेन्ना यू वेंट इन टू ऑपोजिशन. ओके सो अशे तरेचे हें दिसता की नाव आय हॅव टू जस्ट कम हियर अँड शाउट नथिंग एल्स अँड यू आर फिलिंग बॅड अबाउट. No, not at all. I am enjoying this. I am perfectly enjoying this. I have lost elections once, and were I to win, and I was in the opposition, I would have been happier. So I am perfectly happy being in the opposition, and I feel that being in the opposition, I will be able to espouse the issues of my constituency. And if the government does not listen, then I'll go back to the people, because finally democracy is about people. So you are studying the ministers right now? I am studying the minister, I am studying issues, and I am studying governance as a whole. There are issues like the budget. Just सोपयता म्हाका एकच गजाल सांगात. एकच गजाल ताची पयली सोपोवचे पयली एकच गजाल की यू आर अदरवायज अ व्हेरी फायरी स्पीकर आनी झगडपी आनी कितें अशे तरेचो दॅट हॅज बीन युअर नेचर आनी तूं गेला आनी हातूंत भितर बसलो रुलींग पार्टी भितर बसलो. समटायम्स घुसमटमार जाता झप करून उलोवपाक मेळना ह्या गजालीचो. ना घुसमटमार हांव आय वूड हॅव बीन मोर दिगंबराच घुसमटमार अटॅकिंग. आय वूड हॅव बीन मोर अटॅकिंग इफ आय वॉज लायक विजय सरदेसाय. सर्टन गोष्टी म्हाका जर तांचेर तुटून पडपाचें जर मेळ्ळें जाता इट वूड हॅव बीन अ गुड प्लॅटफॉर्म. बट नेवरदलेस आय डोंट लीव एनी ऑपॉर्च्युनिटी वीच कम्स टू मी. ना ते ना म्हणून हांव वगैरे रावपाचें काय ना कारण अभ्यास केल्लो आसा. सर्टन गोष्टी सरकाराक धाडून दिवपाच्यो आसात. आतां कितें ऑपोजिशन सामकेंच फेल जाल्लें आसा. आमी म्हणटात की वेदर ऑपोजिशन हॅज गॉट अ टीथ टू फायट पळय जाल्यार आतां एक बरी स्ट्रॉंग कवडी आसा 2-3 आमदाराची कवडी. विजय सरदेसाय मागीर नरेश सावळकर बरे स्ट्रॉंग हे आसा ते केन्ना केन्ना तीच लायतात. शेवटची एकूच प्रश्न ज्या गजालीचेर वेळ सोंपला 21 मिनीट उरला त्या हातूंत भितर फ्रँकली टेल मी फ्रँकली व्हेरी फ्रँकली की मिनिस्टरांनी आनीक चड तयारी करची अशी दिसता असले सारख्या ऑपोजिशनाक सगळ्याक आन्सर करपा खातीर. तशें पळोवपाक गेले जर जायत आमी काँग्रेसी कडच्यान बरे सिनियर लिडरां कडच्यान अशे क्वेश्चन्स करताले. विजयाचे हें बरें आसा अभ्यास बरो आसा आनी क्वेश्चन्सूय बरे आसात. आय फील दॅट मिनिस्टरांनी तयारी करपाक लागतलीच प्रत्येक गोष्टीक जर करता जर जाय. इफ ही इज स्टडींग टू दॅट लेवल मिनिस्टराक अटॅक आसतलो आनी 39 MLAs आसा ते तो एक्टर न्ही ताका एकट्यान स्टडी करता. जस्ट इन हाफ अ मिनिट जस्ट टेल मी की वॉट एल्स यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द मिनिस्टर्स.
नो आय एक्सपेक्ट देम टू बी अनबायस्ड. हो सरकार भाईचो सरकार न्ही, हो गोंयकारांचो सरकार, हे पयलीं आमी एक्सपेक्ट करतात. आतां ही लाडली लक्ष्मी म्हणून स्कीम आहा त्यांची, स्कीम बरी आसात पूण ते फॉर्न प्रायव्हेटायज केले. No, that is okay. म्हाका just performance. आय Time is over. एक्सपेक्ट मिनिस्टर्स टू थिंक दे आर मिनिस्टर्स ऑफ गोवा अँड सेकंडली नॉट टू इन्वॉल्व इन ब्लेम गेम. आज मेरेन तांचे परफॉर्मन्स वायज when it comes to performance, see, it is true that they are inheriting things of the past. That सगळें कितें जाणा ते तांचेच कर्तृत्वा खातीर न्ही, पुणून एट द सेम टायम सदांच ते हे ताजे खातीर जालें हें उत्तर सदांच लोक आयकूंक लोकांक वाज येतलो, ओपोजिशनाकूय वाज येतलो. आमकां आतां एक्शन जाय की बाबा हो प्रॉब्लेम आसा, आतां सॉल्व कसो करूया आनी तातूंत कन्सेन्सस बिल्डिंग करूंक जाय. तातूंत ओपोजिशनाकूय कॉन्फिडन्सान घेवन गोंय फुडें व्हरपाक जाय. गोवा गोल्डन गोवा म्हणटा तें जर जातलें जाल्यार सगळ्यांचो कन्सेन्सस जाय. बेसिकली आमी हांगा उलयताले ते परफॉर्मन्साचेर, त्या मनांतल्यान एक अशे तरेचो सूर आयला की येस मिनिस्टरांनी मातसो आनी चड परफॉर्म करपाक जाय, चड होमवर्क करपाकय बी जाय, पूण केल्लो होमवर्क इतलो वायट नाशिल्लो अशें मत सुभाषान उक्तायलां जाल्यार विजयाक दिसता की होमवर्क आनी चड करपाची गरज आसा. आनी वन मॅन आर्मी वा वन मॅन शो जो आसा तो सगळो अशे तरेचो 14-13 मॅन शो अशे तरेचो जावचो, मेन विमेन जी आसात ती सगळ्याची अशी तरेची विजयाची अपेक्षा आसा. ह्यो सगळ्यो गजाली तुमी पळयतातच, सगळे टीव्हीचेर पळयतात. फाटली 5 वर्सां पळयली आनी ताजे नंतर तांकां तांचो जागोय दाखोवन दिलो. आतां हे मिनिस्टर कशे परफॉर्म करतले, कितें परफॉर्म करतले ते तुमी पळयतले. तुमी दोगी जाण आमच्या स्टुडिओ भितर आयले आनी आमकां ह्या गजालीचेर खुलेपणान तुमी खरें मत उक्ताली म्हणून तुमचे उपकारी. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया आनी आमचे ब्रेक अवर दर दिसा 4 वरांचेर. नमस्कार. थँक्यू. हे आतां लायव्ह या